Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. माथेवाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेरुसलेमांत फारिसेव आनी शास्त्री जेजूशी आयले. तांणी म्हणलें, पुर्वजांनी करून दवरलेली चाल तुजे शीस कित्याक मोडटात? तर ते जेवणा आदीं आपले हात धुयनात. लोकांक आपले सुरशी एकठांय करून तांकां सांगलें, आयकात आनी सजमून घेयात. तोंडान भितर वेता ते मनशाक मेलो करिना, पूण तोंडांतले भायर सरता हेंच मनशाक मेलयता. तेन्ना शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, हें तुजें उतर आयकून फारिसेवांक अकमान जालो म्हूण जाणय. ताणें परतिपाल केलो, म्हज्या सर्गीच्या बापाक लावंक नात तीं झाडां एकान एक उमटून उडयतले. तांची गजाल सोडात. कुड्ड्यांक वायट दाखयतात तसले कुड्डे ते. तर कुड्डो कुड्ड्याक वायट दाखयत जाल्यार दोगूय खणीत पडटले. तेन्ना पेद्रून उलोवन म्हणलें, आमकां हे फोपारीची सजमणी दी. जेजून जाप दिली, आजून पर्यंत तुमी गिन्यान नासलोले होय. तोंडान भितर वेता तितलेय पोटान पावता आनी मागीर भायर पडटा म्हूण तुमी सजमतात कितें? पूण जे तोंडांतले भायर सरता ते काळजान थावन येता आनी तेंच मनशाक मेलयता. तर वायट चिंतना, प्राणघातपण, पोदवार, पोजडपण, चोरयो, लोटीक गोवायो, निंदा काळजान थावन भायर सरता. मनशाक मेलयतात त्यो ह्योच. पूण हात धुयनासतना जेवल्यार मनीस मेलो जायना. सर्वेस्पराचें उतर.